मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक जेवन दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक व्हड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांन जा पोरयान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण व्हडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बोडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पहरार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोरशें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून परतीपाळ करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशें येसो कोर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू व्हड्या वेलो देंवून जेजू सोरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादोळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हळें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते व्हड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. व्हड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपोटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. सोमयाचें शुभ वर्तमान. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.